आदले आमदार नरेश सावळ हांचे फाटोफाट दिवचल मतदारसंघातल्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगोक गुडबाय केले। शुक्रारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेत युवा महिला मेळून सगळ्या समर्थकांनी सामूहिक राजीनामो जाहीर केलो। दुसरे वटेन मोगो सोडपा फाटले कारण स्पष्ट करतनाच मोगोच्या ढवळीकार भावांची कारस्थाना उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी नरेश सावळ हांणी दिल्या। एका उतराचेर तुम्ही सगळो पक्षाचो त्याग केलो। जर आमच्या भुरग्याची कामां जायना, जर आमकां डेव्हलपमेंट ना, आज ज्या पक्षान आमची कदर ना त्या पक्षाची आमकां गरज ना हे सगळ्या लोकांक दाखोवन दिले। हे महत्वाचे आज आम्ही पळया, आम्ही जे प्रश्न केले त्या प्रश्नाचे कोणी लेच्या पेच्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज ना। जर तुमकां जर दिसता खरेंच जर मतदारसंघात येता आसतना तुम्ही जर त्या कमिटीक सांगपाक जाय आसले, हांगासर लोकल लिडरांक सांगपाक जाय आसले अशें तुमकां जर लिडरांक दिसता जाल्यार तेचे उत्तर तुम्ही दितले। सुदीन ढवळीकर दितलो, दीपक ढवळीकर दितलो, बाकीचे कोण ते बाकीचे आसता पळय लेचे पेचे तेंच्या कडेन उत्तर आमकां नाका। अजून खुबश्यो गजाली आसा तेचो उलगडो म्हटलो हांगासर हांव इतलेंच उलयतां, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना, पण तरी सुद्धा ह्याच्या पेक्षाही हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमच्याकडे आसा आणि हेंका सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उभ्या गोंयान आमी उगडे पाडटात। आमकां अशें दिसता की आमचे एमजी पक्षाचे मिनिस्टर सत्ता भोगता आणि एमजी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो ट्रान्सफर जाता। कितले वायट दिसतले की आमचे भुरगे आमकां लागून अहोरात्र झटले, तांकां आयज काणकोणा मडगांव ह्या जाग्यांचेर ट्रान्सफर केलो वयता आणि जेन्ना भाई पाठपुरावो करपाक वयता तेन्ना भाई खंय तरी सायडलायन केलो वयता। हेचे उत्तर सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाय आसले। हेचेच एक भाग म्हणून भाईंचो निर्णय घेतलो 18 तारखेक, तेचे आमी समर्थन करता आणि ह्या फुडें जे भाई ठरयतलो, भाईची दिशा ठरयतलो त्या वाटेन आमी वयतले अशें ठामपणे आमी सांगता। हे नसताना ह्या हितून आयज तेंच्यांनी स्वामी विवेकानंदांचो जो असो पुतळो हे केलो तो आयज कोणूच जमोवंक ना, हेजें हांव खरेंच अभिनंदन म्हणटा भाई। आणि त्याच बरोबर आयज जी कितें कामां जावपाची आसली ती सगळी कामां आयज रद्द जाल्यार कित्याक भाई निवडून येवंक ना म्हणून, पण जे भाई डिसिजन घेतला तेच्या बरोबर आमी सगळीं बायलां आनी सगळो हो लोक आसा, आयज हो जो लोक आसा हे भाईचो लोक आसा, हे खंयच्या पक्षाचे न्हू तर मोगो पक्षाचे, पण हे भाईन जमयले लोक आसा, ते खरेंच बरें दिसता। आयज सगळीं तुमच्या वांगडा भाई ज्या जाग्यार वयता जे भाईचे निर्णय आसतले ते आमचे निर्णय आसतले अशें हांव म्हणटा।